महानंद नायकाचेर 1995 ते 2009 ह्या काळात 16 चलयांचो खून केल्ल्याचो आरोप आसा। 19 ते 25 वर्सां पिरायेच्या चलयांक लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो खून करून तांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती चोरप ही ताची गुन्हेगारीची पद्दत आशिल्ली। तो चलयांचो दुपट्टा वापरून गळो ओंदून तांचो जीव घेतालो म्हूण ताका दुपट्टा किलर अशें म्हणटात। महानंद नायक हाका फोंडे पुलिसेन 5 मे 2009 ह्या दिसा बायलेचो खून केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ली। एका फाटल्यान एक गुन्यांव कबूल केल्या उपरांत ताच्या आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ले। दुपट्टा सिरियल किलर महानंद नायक हेजो मार्ग ऑलमोस्ट मेकळो जालो। महानंद नायक जो आसा तेका जल्मठेप जाल्ली। मागीर सरकारी वकिलाचे म्हणण्या प्रमाण महानंद नायक जो आसा तो लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोशी आसा। तसोच महानंद नायकाचो जो वकील आसा तेजें म्हणणें अशें आसा लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयान जी ऑर्डर काडलेली ती हायकोर्टान भायर मारली जाल्यार तेका भारतीय फौजदारी दंड संहिता कलम 428 अंतर्गत तातूंती प्रमाण मुजतपूर्व तेका सोडचो अशें महानंद नायकाचे जे वकील आसात तेंचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर।